नमस्कार मित्रांनो, सूरज नांद्रेकर गोंयकारपण चॅनला खातीर परत एकदा तुमच्या मुखार. आज आमचे जस्ट कॅज्युअल या प्रोग्रामान आमचे आज गेस्ट आहा बाब विरेश बोरकार, सांत आंद्रेचे आमदार. विरेश बोरकार जावन आहा आमचे रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे आमदार. आज आमी तांचे कडेन भासाभास करतले की रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी गेली तरी खंय. गोंयान येदी मोठी घडामोडी चल्ल्या, कॅश फॉर जॉब स्कॅम्स, मागीर सेक्स्टॉर्शन स्कॅम, मागीर लंडन टू फातोर्डा स्कॅम आनी अशें खूब कितें चल्ल्या. पूण हाज्या भितर आरजीपी खंय आहा? काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी हे सगळे ओपोजिशन पार्टीज आमकां ह्यो विशय घेताना दिसल्यात. पूण आरजीपी म्हणटा ताजो खंयच सद्या तरी हातून वांटो ना. तर आज आमी विरेश बाबा कडेन उलोवया की आरजीपीन नेमके चल्ला तरी कितें. तांचो अध्यक्ष बाब मनोज परब आसा तरी खंय. आमी फक्त सोशल मिडियाचेर पळयतात टायगर जिंदा है, टायगर आसा तरी खंय. तर विरेश बाब नमस्कार तुमकां आमच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यक्रमान. उजो उजो अशें आमी 2022, 2021, 2020 ह्या वर्साच्यान आयकत येयल्ले. पूण आतां हो उजो गेलो खंय? उजो पालवला काय कितें? तुमकां पयलो म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा की तुमी ह्या तुमच्या शोआक म्हाका आपयलो. उजो उजो खंय गेला? उजो खंयच गेल्लो ना. उजो आसा आनी उजो प्रचंड प्रमाणात जे काम आसा हे काम करीत आसा. आतां खूब जाणांक दिसता आसतलें की पयलुच्या भशेन जे पयलींची जी स्ट्रॅटर्जी यूज करून जे काम जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें ना, पण स्थानीक रितीन म्हटल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी जे काम आमचे जावपाक जाय, कंप्लेन घालपाक, आरटीआय घालपाक जावं, जे जो प्रोफायल आसा तो अजून पर्यंत तसोच आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो जो ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर पळयता, ऑर्गनायझेशन खंय ना खंय आनीक स्ट्रेंथनिंग करपाची खूब गरज आसा. आनी तेकाच लागून आमी ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक लागून जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल, ब्लॉक लेवल जावं बूथ लेवल हेजो जो मॅपिंग आसा हेजेर आमचें काम चालू केल्लें आसा. आनी हे काम खंय ना खंय व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीक आतां जेन्ना आमी ग्रावंडार देंवता ती पॉलिटिकल पार्टीक तो स्ट्रेंथ आसपाक खूब गरजेचो. आनी तेन्नाच खंय ना खंय आमी एंड जो वोटर आसा तेंचे कडेन पावतले आनी एंड वोटरांत पावल्या नंतरूच खंय ना खंय तें वोटींग आमकां बऱ्या प्रमाणात जावपाक शकता. सो हे आमी रियलायज केलें आनी आमच्यो खुबश्यो जॉयंटली मिटिंग्सूय जाल्यो, कोर कमिटी मिटिंग जाल्यो, बाकीच्यो ज्यो ब्लॉकांच्यो जावं आमचे जे मेंबर्स आसा हेंच्यो मिटिंग जाल्ल्यो आसा. आनी तेंचे कडेन आमी फिडबॅक्स घेतले की कित्याक लागून म्हटल्यार 2022 आमी 2024 पासून जे आमचो कार्यकाळ जालो आनी खुबशे जी फंक्शनलिटी जाली तितून आमकां चेंजीस करपाची गरज आसा. सो खूब जाणांनी आमकां फिडबॅक दिले आनी त्या फिडबॅका प्रमाणे आमी सद्याक तरी काम करता. आनी हे काम आनीक वाडयतले आनी ल्हव म्हटल्यार आतां सद्याक आनीक मिटींग जावपाच्यो आसा. आमच्यो स्टेट लेवलाची मिटींग जावपाक आसा, डिस्ट्रिक्ट लेवलाची मिटींग जावपाक आसा. तेज्या प्रमाणे आमी फुडलो जो स्टेटस तो तुमकांय सांगतले. विरेश बाब, हो जालो तुमचो ऑर्गनायझेशनल सेटअप म्हणटा तो. तुम्ही ऑर्गनायझेशन घट करतात आनी पूण जे 1 लाख वोटर्स आहा तुमकां जे वोट दिल्या 2022 तांच्या खातीर तुम्ही हे तिसरो वर्स आता तिसरो वर्स लागतलो. कितें म्हणून जाल्यार आरजीपी खंयच दिसना सध्या, अस्तित्व तरी खंय दिसना. एक एमएलए आहा, दॅट इज फायन. पूण ताज्या फुडें कितें ऑर्गनायझेशन करता कितें? गोंयान इतले मोठे स्कॅम चल्ल्या, कॅश फॉर जॉब, एक्सटॉर्शन, मागीर तुजे फातोर्डा तो लंडन स्कॅम आनी आनी जायते. पूण आरजीपी हातून खंयच दिसना. हे सगळ्या हातून खंयच ना. पळय, आरजीपी असो एक पक्ष आसा जो पक्ष बेश्टोच इश्यू येयले आनी धांवले अशें न्हू. आरजीपी पक्षाचो विजन आसा आनी विजन घेवनूच आमी फुडें वयता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें जावं तेज्या पयलीं आमचो जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कायदो जो मांडपाक जाल्लो आनी जो रायट हक्क जो गोंयकारांक मेळपाक जाल्लो हो कायदो हाडलो. सो आरजीपी अशें न्हू की खूब जाण म्हणटा की आरजीपी फक्त इश्यू घेता. आरजीपी फक्त इश्यू घेयना, आरजीपी सोल्युशन दिता आनी सोल्युशन दिवपाक लागून आयज काम करता. आयज आमी कितलेशे आमचे पक्षाचे नेते जे आसा ते कितलेशे जे विजनरीज आसा तांकां मेळटा, जो एक्सपर्ट्स आसा इन पर्टिक्युलर फील्ड तांकां मेळटा. जशें आमी इलेक्शनाच्या टायमार म्हटल्यार इलेक्शनाचे पयलू पासून आमी केल्ले लोकांक मेवले आनी तेजो जो हें आसा तो आरजीपी जाले. आनी आरजीपी जल्माक येवन आरजीपीन जे काम केल्लें आसा
आरजीपीन कितें केलां आनी आरजीपीन ग्राउंड लेवलाचेर ग्रासरूट लेवलाचेर रेव्होल्युशनरी रेडी केल्ले आसा ते गांवाच्या लेवलाचेर ग्रामसभा जेन्ना जाता तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशे भुरगे जावं रेव्होल्युशनरीज जे ग्रामसभेक दिसता ते ग्रामसभेक एम्पावर करता. आतां ग्रामसभा कित्याक लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट हेज्या पयलीं एम्पावरमेंट केन्नाच जाल्लें ना. आतां ही ग्रामसभा खंय ना खंय जेन्ना गांवांत कितें इश्यू जाता कितें घडटा अजून पर्यंत आमचे रेव्होल्युशनरीज हांव ठामपणे सांगूंक सोदता की आमचे रेव्होल्युशनरीज कंप्लेनी घालता ड्राफ्ट करता रेजोल्युशन्स मांडटा कितें मिटिंगेक कितें रेजोल्युशन जाय ती रेजोल्युशन मांडटा आनी प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले येता जाल्यार ते फ्रंट फेजान रावन ते कामां करून दाखयता. आनी हेच रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कितें आमी सगळ्याक बोवाळ करतले असो न्हू पक्ष. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो खंय ना खंय एक सोल्युशन मेळपाक जाय हेजे बाबतींत काम करता आनी तेकाच लागून आमी पॉलिसीज ज्यो आसा त्यो पॉलिसीज तुमी पळयला आसतलें विधानसभेन हांवें कितल्योश्यो पॉलिसीज मांडल्यो. पयल्यो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील हो जो कायदो आसा हो कायदो जावपाक जाय म्हणून मांडलो. थंय खंय ना खंय आमकां त्या प्रमाणान बाकीच्या आमदारां कडल्यान सपोर्ट गावल्लो ना पण खंयच्याच आमदारां कडल्यान सपोर्ट गावल्लो ना. आनी जे लोकांनी आमकां सपोर्ट दिलो जो पोगो बिलाक सपोर्ट दिलो तुमी पळयला आसतलो 2022 इलेक्शन कशी आमकां वोट शेअर पडलो. तशेंच आमी लँड प्रोटेक्शन बील म्हटल्यार कायदो आतां जागे 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 खाता जागे हडपता हे खूब प्रमाणात जाले आनी कितलेशे इश्यूज सगळे इश्यूज काडटा आनी कितें काडटा हांगा भुतानी प्रोजेक्ट येता आनी खंय डीएलएफ प्रोजेक्ट येता आनी खंय आनी कसलो प्रोजेक्ट येता हे प्रोजेक्ट चालू लोडाचो प्रोजेक्ट येता मागीर बाकीचे टाटा हावसिंग प्रोजेक्ट बाकीचे हावसिंग प्रोजेक्ट कितलेशे प्रोजेक्ट येता. मात हेजेर खंय ना खंय थोरायेन कितें तरी जाय म्हटल्यार एक पॉलिसी जाय. ह्या पॉलिसी बाबतींत कोणूच उलयना. आयज खंयचोच जो सरकार जावं ऑपोजिशन एमएलए बसून आसा हे पॉलिसी बाबतींत काय उलयना. सो हे पॉलिसीचे उलोवप जे आसा ते फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा आनी समज बाकीच्या खंयच्याय पक्षाक दिसता बाकीच्या खंयच्या आमदारांक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी येवन उलोवचें. आमकां जाय की गोंय जें आसा तें गोंय कशें उरचें आनी गोंय बरे भशेन उरचें अशें न्हू की आयज सद्याक ड्रास्टीक चेंज गोंयांत जे जाता ह्या बाबतींत धरता. आतां तुमी आनी एक उल्लेख केलो तो म्हणजे कॅश फॉर जॉब स्कॅम. आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे आतांच न्हू हेच्या पयलीं पासून चालू जाल्लें आनी आतां ते खंय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणात चालू आसून पासून आमी आमच्या विजनरी डॉक्युमेंटान आमी घातलेलें की कशे जॉब्स हे करपाक जाय आनी कशे जो सिव्हिलियन सिस्टमाच्या थ्रू जे एक्झामिनेशन जावपाक जाय कंडक्ट जावपाक जाय जावं ती फिजिकल जावं ती थियरी एग्जाम हे सगळे आमी आमच्या विजन डॉक्युमेंटान घातलेलें आसा. आयज जावं तो रुलींग गव्हर्मेंट जावं रुलींग गव्हर्मेंटान बीजेपीन खरें म्हटल्यार हेज्या बाबतींत पळोवपाक जाय की बाबा अशें आमी करपाक शकता इम्प्लिमेंट आनी अशें खूब कडेन केल्लें आसा मात ते करपाक सोदिना कित्याक तांकां खंय ना खंय स्कॅमां करपाक जाय लोकांक काबार करपाक जाय लोकांक जी जी पण हो जर इश्यू इतलो आहा जाल्यार आरजीपीन अजून हो इश्यू घेतलो आमी आरजीपीन सातत्यान सुरवाती पासून हो इश्यू घेतलेलो आसा. आतांच न्हू आयज आयज जरी तर थोडे जाण उलयता आसता थोडे जाण बॉम्ब मारता आसतले मात तेंच्या कारागारांत पासून अशेंच जॉबाचो जो सेल आसा हेच्या पयलींय जाल्लो आसा आनी आतांय जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. हे हांव तुमकां सांगपाची गरज ना तुमकां सगळ्यांक हे प्रत्येक म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाकूच खबर आसा. आयज तकलेनूय तें घातलेलें आसा मात हे खंय ना खंय चेंज करतले जाल्यार ताका पॉलिसी जाय. आयज पॉलिसी बाबतींत कोणूच उलयना आमी उलयता. हांव स्वता तुमकां सांगता आमी उलोवन दाखयता. आमी ऑलरेडी हांवें आतां रिसंटली एक व्हिडिओ पासून काडून सांगलें की आमची जी पॉलिसी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा कसो जॉब घेवपाक जाय आनी कशें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय तें कित्याक लागून करिना. आयज तशें दिसता आतां कॅश फॉर जॉब म्हणून आसा आमी कोण हे आसा पळय तेजी ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून मागलेलें आसा डिमांड केल्लो आसा हायकोर्ट रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर. पण दुसऱ्या वाटेन हेंय जावपाक जाय की पॉलिसी येवपाक जाय तेका पण आरजीपी वाय इज आरजीपी नॉट अलॉंग विथ ऑल द ओपोजिशन पळय डज आरजीपी वॉन्ट टू फायट ऑल अलोन एकटेच झगडोंक सोदता. पळय आरजीपी म्हणजे कितें आरजीपी फॉर्म जाल्ली आतां आमी कोण व्हडले कोण पॉलिटिशियन अशें न्हू आमी सादारण एक तरणाटे जे फुडें सरले गोंय राखपाक आनी गोंयचो जो आयडेंटिटी आसा ही राखपाक लागून गोंयकाराची आयडेंटिटी. आतां हितून कितें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साची एक आयडियोलॉजी आसा. आतां ती आयडियोलॉजी आनी ते एथिक्स घेवन आमी फुडें वयता आनी जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना आमकां खूब जाण आतां तुमी म्हणटा आसतले ऑपोजिशनाचे वांगडा आसना हे आसना ते आसना कितलेशे विशय आसा जे गोंया खातीर डेंजरस आसा जो गोंया खातीर आमी गोंयाक बरें म्हणटा जे इश्यूज जावं इश्यूज सारके आसा ते इश्यूज आमी ऑपोजिशना वांगडा रावल्ले आसा हेच्या पयलीं रावल्ले आसा. मात ऑपोजिशन जेन्ना आमचे हे येता म्हटल्यार आमी जेन्ना घातले पर्सन ऑफ गोवन अर्जन घातले लँड प्रोटेक्शन बील घातले जावं आनी कसले कायदे घातले हे सगळे हितून ऑपोजिशन केन्नाच रावना आमच्या वांगडा. सो हे खंय ना खंय जेन्ना ओवरऑल जो हे जाता तेन्ना आमी सदांच रावल्ले आसा. अशें न्हू की आमी फाटीं रावल्या आमी सदांच फुडें रावल्ले आसा. जावं तो कोळशाचो इश्यू आसूं जावं आनी कसलो इश्यू आसूं ह्या बाबतींत रावल्या. पण अशें ना की ऑपोजिशनाचे तेंच्यांनी तरी मातसो तरी सपोर्ट करपाक जाय. जो कायदे तुमकां समज दिसता गोंय उरपाक जाय नाल्यार तुमी सांगा आमकां हितून कितें रॉंग आसा तें
तुमकां हितून कितें रॉंग दिसता ना तुमी सांगपाक जाय. मात ते कोण काय सांगिना, तांकां फक्त दिसता कितें रेव्होल्युशनरी गोवन डिवायड करपाक सोदता, स्प्लीट करपाक सोदता. आयज तुमी पळयता आसतले बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना इंडिया अलायन्स म्हणून आयले आनी तेंच्यानी खूब सांगले की इंडिया अलायन्साक येवपाक जाय, हें करपाक जाय. आयज सगळे स्टेटींचो ब्रेक ऑफ जाला. आयज तेंचो ब्रेकअप म्हणटा पळय तो कित्याक लागून जालो. आयज तुमी दिल्लीन पळया काँग्रेस आनी आप जे आसा ते सेपरेट इलेक्शन लडटा. तुम्ही पंजाबाकूय पळयलें तुमी कशें तेंच्यान सेपरेट इलेक्शन लडलें. तुम्ही हांगाय पळयलां हरियाणा जे रिसंट इलेक्शन जालें थंय सेम जालें. सो अशें कांय ना, ते आपणाक जाय तशी जी हें आसा ती हें करपाक सोदता. मात आयडियोलॉजी आनी गोंयचो जो राखण करपाक जाय, गोंयची जी हें आसा तुमचो एक कॉमन प्लॅटफॉर्म आसपाक जाय. तुमी सांगपाक जाय. आमी पासून जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसलें तेन्ना पासून सांगलेलें की कितें आसा ते कॉमन पॉयंट्स जे आसा ते आमी मांडटा. तुम्ही समज ते मानपाक रेडी आसा जाल्यार आमी तुमच्या कडेन पासून सेटअप करपाक हें करपाक रेडी आसा म्हणून, एलायन्सान येवपाक रेडी आसा म्हणून. मात त्या टायमार तेंच्यांनी तो नाकारलो आनी ते म्हणलें की आमी सगळे आसा. आयज खंय गेली ती म्हादयक लागून जे उलयताले आयज खंय गेले. म्हादय आजून पर्यंत हाडूंक शकना. दोनूय सायडीन तुमी पळयता आसतले एक सायडीन बीजेपी सरकार, एक सायडीन काँग्रेस सरकार, कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आसा. मात तरी पूण दोनूय जे बीजेपीचे गट एकूच सांगता की म्हादय तेंकां जाय. कर्नाटका आयज दोनूय कर्नाटकाची बीजेपी सांगता आनी काँग्रेसूय सांगता. तेन्ना आमचे गोंयचे बीजेपीचे आनी काँग्रेसीचे कित्याक ओगी आसा. सो सेंट्रल ज्यो पार्टी आसा आयज खंय ना खंय गोंयकारांक दिशाभूल करूंक सोदता आनी गोंयचे जो रिसोर्सीस आसा हे खावपाक सोदता. हे प्रत्येक गोंयकारांनी समजोवपाक जाय आनी ते समजले नाल्यारूच खंय ना खंय आमचे गोंय जे आसा ते मुखार बरें हेका पावतले. गिरीश बाब, तू आतां म्हटल्यार आरजीपी मिटींग विजनरी लिडर्स, तातूंत बीजेपीचे थोडे लिडर्स आहा काय? ना, आमी पळय विजनरी लिडर्स म्हटल्यार कशें आसा, विजनरी फाटल्या दिसांनी काही फोटो असे व्हायरल जाल्ले जितून आरजीपीचे ऑफिस बेरर्स मिटींग सम बीजेपी लिडर्स इन महाराष्ट्र. खंयचे फोटोज व्हायरल जाल्ले तुम्ही म्हाका सांगा. खंयचे फोटोज म्हाकाय कळपाक जाय खंयचे फोटोज व्हायरल जाल्ले आनी ते खंयचे फोटवांचे महाराष्ट्र लिडरांक मेवले ते. कित्याक हांवें तरी जे फोटोज आसा ते पळयल्ले ना की महाराष्ट्राच्या लिडरांक मेवल्या म्हणून. आनी जावं मेवल्या जावं तेंचो प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या जावं आनी कितें घेतला, हांगा बाकीचे लिडर खूब जाण खंय खंय वचून येयल्ले आसा, जावं तेंच्यांनी मिटिंगे घेतलेल्यो आसा, तेंच्या वांगडा बसोन येयल्ले आसा. तेंच्या बाबतीन कोण काय उलयना. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या बाबतीन जे काय करिना पासून नाल्यार तेंचे नाकाल्लेले खूब कितें कितें उलोवन दाखयता. जे फेक न्यूज पासून येयले नाल्यार त्यो पासून खऱ्यो म्हणून दाखयता. अशें खूब घडलेलें आसा आनी आजून पासून ते घडटा. मात आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच आमची आयडियोलॉजी आनी एथिक्स जे आसा तेजे केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूंक ना. आजून पर्यंत आमी त्याच भशेन आसा आनी त्याच भशेन आमी काम करता. पण विरेश, सध्या गोंयकारां फुडें एक सारको मोठो क्वेश्चन म्हणटा तो उरला, टायगर जिंदा है, टायगर जिंदा है, पण टायगर आसा तरी खंय? हय, टायगर जिंदा आहे, टायगर आसा आनी टायगर भायरूच सरतलो. आमी सद्याक जे स्ट्रॅटेजी टायगर म्हणटा तो आमी मनोज म्हाकाय कळ्ळें ते. सो आमी जे म्हणटा की काम करपाक जाय आनी काम करूंक जाय. सो जे लेवलाचेर आमचें काम आसा ते आनीक फूल फेजान भायर सरतले. आमकां खुबशे फायनान्शियली आमकां खूब त्रास जाले. जे करून आमकां खुबशीं कामां जावं आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसले ते बेकार आसल्या कारणान तांकां कामा धंद्याक वचोंक मेळनासले जे रेव्होल्युशनरी हेका काम करताले. सो खंय ना खंय तेय आमकां खटकले आनी ते खंय ना खंय आमी फाटीं उरले. सो आयज ते परत कामाक लागलेले आसा. सो ल्हव ल्हव जेन्ना इस्टॅब्लीश बरें जातले आमी सगळे भायर सरतले. सगळे भायर सरतले. फाटल्या दिसांनी तुजो एक पोस्ट पळयलो हांवें, टायगर रोखडोच भायर सरतलो. रोखडोच भायर सरतले. खंय आसा खंय तरी गोंयानूच टायगर आनी खंय ना टायगर गोंयानूच आसा. आयज तुमी म्हणटा की मनोज खंय गेला. खूब जाण म्हाकाय विचारता मनोज खंय गेला, मनोज खंय गेला. मनोज हांगाच आसा आनी मनोज ज्याक जो गोंयचो मोग आसा तो आजून पर्यंत त्याच लेवलाचेर मोग आसा गोंयकारांचो. मनोजाचो एबसेन्स म्हणटा तो रिव्होल्युशनरी गोवन. हांव स्वता तुका सांगता, लंडनाक तुमचे खुबशे वोटर म्हणजे सपोर्टर आसले. हांव स्वता लंडन गेल्लो. थंयचे तुमचे स्वताचे सपोर्टर तुमचेर बेजारा. ते म्हणटा ते आरजीपीक आमी सपोर्ट केलो. ते माझे 2-3 इंटरव्यू सुद्धा पळयले आसतले. ते आरजीपीक आमी सपोर्ट केलो म्हणून पूण आमी मिस्टेक केली म्हणटात. पळय कशें आसा, आरजीपी जे काम केल्लें आसा, आरजीपी म्हटल्यार कोण एक स्वता मनोज परबाची, विरेश बोरकाराची जावं आनी कोणाची न्हू. आरजीपी म्हणजे ही सगळे गोंयकारांची. आनी गोंयकार जे खरेंच जी आयडियोलॉजी आरजीपीन लाभल्या म्हणजे आयडियोलॉजी फुडल्यान दवरल्या तेजेर बिलीव करता तेंची. आतां कोण मिस्टेक केली, कोण कितें केलें तें तुमकां खबर आसतलें, तेंकां खबर आसतलें. हांव तेज्या बाबतीन कांय सांगपाक सोदना. पण जी आयडियोलॉजी आसा म्हटल्यार फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्स ना नाल्यार कोण आसा ही आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचपाक, जावं कॉम्प्रोमायज करिनासतना फुडें वचपाक. तुमकां दिसता आनी कोण आसा ना, निश्चितपणे प्रत्येक जाणाक जो वोटराक आसा तो वोटराक रायट आसा. तूं म्हणूंक सोदता की आरजीपी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज.
RGP इज नॉट कॉम्प्रोमाइज अँड दॅट्स द रिझन आम्ही हांगा आसा आणि आपण स्ट्रॉंग आसा केन्ना आमी अलायन्स पार्टनर तुमचे आता ओपोजिशनाचे लिडर्स म्हणटा की आरजीपी इज कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी. पळय RGP कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी जावं आनी कितें आसा म्हणटा पळय हे जे ऑपोजिशनाचे आसता हे स्टेटमेंट कंटिन्युअसली तेंचे आसात. हेच्या पयलूय आसले आतांय आसा. बट हांव एकूच सांगपाक सोदता तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा पुरावे आसा न्हू नाल्यार तुमी मांडपाक जाय. आयज तुमकां जाय जाल्यार आमी तुमचे प्रूफ दाखयता तुमी कशें कशें डिलिंग करता कशें खंयच्या बिझनस लॉबी खंयच्या डेव्हलपरा कडल्यान तुमी हेय घेता तेय घेता म्हळ्यार जॉयंट लॉबिंग कशी आसा ही आमी जाय जाल्यार दाखयता. तुमकां जाय जाल्यार आमी डॉक्युमेंटेशन दाखयता. अशें तुमकां फेस ऑफ करपाक जायना फेस ऑफ करपाक आमी रेडी आसा. सो अशें म्हणपाचें न्हू की बाबा कोण आमी केन्नाच अशें कॉम्प्रोमायझिंग नेचर केन्नाच So करूना. basically आनी you are saying that हे जे ओपोजिशनाचे लिडर्स आहा they also compromise with the builders. पळय कशें आसा कोण कॉम्प्रोमायज केला हें सगल्यांक खबर आसा. आमी जाय नाल्यार ते पुरावे सयत दाखयता कोण खंयच्यान कितें करता आनी कितें करिना ते. सो अशें म्हणूंक जायना की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूं ना. आयज रेव्होल्युशनरी बोल्सान कोणा कडेन पयशे बसून ना न्हू नाल्यार ते आमी ओगी आसा ओगी रावता. आमी अशें कॉम्प्रोमायज करपाक वचूंक ना. आमकां जाय नाल्यार खूब कितें करूं जातालें मात आमी केन्नाच करूं ना आनी करचीय ना. कित्याक करची ना कित्याक एक जी आयडियोलॉजी आसा आनी एथिक्स आसा जे आमकां आमच्या जाणट्यांनी शिकयल्ले. आयज समज आमी कॉम्प्रोमायज केलें जाल्यार हे गोंयच्या फुडल्यान फ्युचरान कांय उरपाक ना. कॉम्प्रोमायझींग नेचर उरतलो फुडें आनी कॉम्प्रोमायजूच करपाक आमी सगळे गोंय म्हणटा ते सोंपयतले. विरेश बाब तुका ऍक्च्युली एक क्वेश्चन ह्याच कारणां खातीर काय तूं ओपोजिशनाक सपोर्ट करिना आसलो असेंब्लीन बीन? पळय कशें आसा ऑपोजिशनाक जे जे इश्यूज आसा इश्यू बेज हांवें खूब सपोर्ट केल्लो आसा. बट म्हाका जेन्ना सपोर्ट जाय त्या टायमार ऑपोजिशनान म्हटल्यार जो आमी बिलां घातली जे कायदे घातले जे खरें म्हटल्यार म्हाकाच न्हू आख्खे गोंयकारांक खूब गरजेवंत आसा. आनी आतांच्या काळान तर सामकेंच दिसून येयल्या की लँड ग्रॅबिंग लँड कसो काबार करता. आयज भायले कितले जाण गोंयान येता जो जाग्याचो जागो घेता आनी गोंय सोंपयता आनी तेन्ना मागीर गांवचे लोक उठ्ठा जावं गांवचे लोक प्रोटेस्ट करता आनी ते जाता पण तेका अजून पर्यंत कायदे कांय ना. पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील आयज तुम्ही पळयत आसतलो मार्केटां आमची कशी काबार जाल्या. आयज ना तू पोगो तुम्ही म्हणटात ती खरी आसा पण भुतानीचो जेन्ना इश्यू जालो आख्खो गांव पेटोवन उरलो आख्खे गोंयचे लोक थंय पावले आरजीपी खंयच ना. पळय हांव तुमकां एकूच क्वेश्चन करता भुतानीचो जो इश्यू आसा आतां भुतानी तुम्ही म्हणटा पळय तशें प्रत्येक म्हणल्यार चाकवाळे गांवांनूच कितले इश्यूज आसा ते खबर आसा तुमकां? कितले प्रोजेक्ट येयले ते खबर आसा चाकवाळे गांवांत? ओके कितले येयले प्रोजेक्ट? खूब येयले. लोडा प्रोजेक्ट आसा चाकवाळे मागीर थंय भुतानीचो प्रोजेक्ट आसा. थंय तुमकां टाटा हावसिंग प्रोजेक्ट आसा दाबोळ्यान सांकवाळेच्या भितूर. थंय तुमकां जुवारी रियल इस्टेट आसा. थंय तुमकां जुवारीचो स्लम आसा. सो इतले जे प्रोजेक्ट आसा आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येत आसा. सो इतले प्रोजेक्ट आसा आनी ते आमी एकूच प्रोजेक्टाचेर उलयना आमी ऑल ओव्हर पॅन गोवाचो जो हे आसा म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा तुमी एकूच हेजेर जाता आनी एकूच हेजेर बोवाळ घाला. तुम्ही बाकीचे उलोवं नाका. आयज बाकीचे गोंयभरान तुमी पळय मोर्जे वचोन पळया मांद्रे वचोन पळया तुमी ते सायडीन सांखे वचोन पळया ते सायडीन हांगा वचोन पळया तुमी मया सायडीन भुतानी हो मोठो विशय न्हू म्हणटा तूं हो आख्ख्या गोंयांत चल्ला. तो हांगाल्यान पळयल्यार तुका डीएलएफ दिसता. डीएलएफाचेर कित्याक उलयना? हांव उलयता डीएलएफाचेर. डीएलएफ इनलिगल तो जो आख्खो जो दोंगर कट करून तो डीएलएफ प्रोजेक्ट बांदला हो डीएलएफ प्रोजेक्टाचेर कसो हे दिला? कित्याक तेका कायदो ना. हे जाय तशी कन्वर्जनां करता आनी जाय तशी तांकां लँड डिलिंग करता. कशें कन्वर्जन केला कशें लँड यूज चेंज केल्लो आसा हेजेर एक्शन जावपा जाय तशें कांय ना. तुमी वचा थंय लोडा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता साके इन बिटवीन साके जो हे आसा थंय लोडाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता कोण कित्याक उलयना? उलया मरे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता ऑलमोस्ट अराउंड हे 900 सुमार 900 काय 1000 भर कितें प्लॉटिंग जालें थंय एरिया येदी व्हडली जाल्ल्या सगळे कोण घेता भायले घेता. सो आमी जेन्ना ओवरऑल जो हे पळयता आमी केन्नाच अशें एक हो एक तो एक आमी कितलेशे अशे कंप्लेनी घातले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट इस्प्राव म्हणून जो प्रोजेक्ट आसा तेजेर कंप्लेनी घातले जो कोलवाय आसले तेन्ना कोण ऑपोजिशनाचे जावं बाकीचे खंय गेल्ले? हांव अजून पासून विचारता खंय गेल्ले? आयज तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की आमी ओपोज करता म्हणून. तुम्ही ओपोजिशन पार्टी हांव तुका सांगता हांवें जो असेंब्लीन मांडलेले इश्यूज ह्या व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाचेर तेन्ना हे कोणूय आसूं ते ऑपोजिशन आसूं रुलिंगाचे आसूं ते खंय गेल्ले उलोवपाचे? केन्नाच उलयना. कित्याक उलयना? कित्याक कॉम्प्रोमायज करता?
पण RGP एक्टिविस्टांकूय कित्याक बरोबर व्हरना? आमी कोणाक बरोबर व्हरना अशें केन्नाच म्हणोंक ना. आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता. जेंकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ही बरी आसा आनी ती खरेंच गोंया खातीर बरी आसा जाल्यार ते प्रत्येक जाण रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करतले आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा वतले. आमी केन्नाच कोणाक काय म्हणिना की बाबा हो आमच्या वांगडा ना तो आमच्या वांगडा. तेंकां जर दिसत आसतलें की तेंकां आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती कॉम्प्रोमायज करिना त्या कारणाक लागून तेंकां दिसत आसतलें की हे हेंच्या वांगडा येना ते तेंच्या वांगडा येना म्हणून. पण आमी कॉम्प्रोमायज करपाक म्हणून रावना. आमी खंय ना खंय जी आयडियोलॉजी आसा हे एथिक्स आसा हे बिल्ड मोरल्स म्हणटा पळय ते बिल्ड जावपाक जाय, व्हॅल्यूज म्हणटा त्यो बिल्ड जावपाक जाय. आयज समज आमी हे करपाक लागले ना फाल्यां आमचे भुरगेय तेच करतले मागीर फुडें आनी उरतलें कितें? सो हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो आमकां तरी म्हाका तरी भुरगेपणांतल्यान स्कुलांतल्यान तरी शिकयल्लो आसा आनी तो स्कुलांतलो जो कॉन्सेप्ट आसा आनी तो आवय बापाय कडल्यान जो कॉन्सेप्ट आसा तोच हांव फुडें व्हरतां. तर विरेश बाबान आमकां सांगले टायगर अभी भी जिंदा है. RGP अजूनही लोकां खातीर वावुरता आणि ह्या तेंच्या कामान आमकां खरेंच मनानसून दिसता की RGP वयर येवची, गोंयकारां खातीर राबचें आणि आमची जी स्वप्नां आहा तुमची ती खरी जावची. थँक्यू देव बरें करूं व्हेरी मच विरेश बाब. आणि देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. तुमचो प्रेशियस टायम तुमी काडलो आणि आमचे कडेन सगळी आमची क्वेश्चनां हाताळ्ळी. देव बरें करूं. देव बरें करूं.